केरी पंचायत सरपंच गोविंद गांव उलयता। हांव खरोखर वाळपय पोलीस स्टेशनचे इंचार्ज म्हणजे वांयगणकर सर हांची तेंची फूल टीम तेंचे अभिनंदन करता की तेंच्यांनी गेल्या नोव्हेंबर 25 तारखेक केरी एक 2 शॉपां फोडलेली, तेच्या उपरांत आणखी एक शॉप फोडलेले। तेंचे फूल एक्युजाक तेंच्यांनी धरून आयज वाळपय पोलीस स्टेशन तेंच्यांनी अरेस्ट करून ताका एक्यूज करून पोलीस स्टेशनार दवरलेलो आसा। तेंची जी फूल जी टीम गेल्या 1.5 म्हयन्या पयलींचे काम तेंच्यांनी केलां, दीस रात तेंच्यांनी काम केलां, ते खरोखरच एक अभिनंदन करपाचें काम तेंच्यांनी केलां। हांव तेंचे फूल विश्वास धरून आसलो की ते खंय ना खंय तेजे सोक्ष मोक्ष लायताले। गेले आमचे केरी क्षेत्रांत खूब मिटींगे जाले की पुलिसाक ब्लेम करताले की ते कितें काम करिना म्हणून, पूण हांवें तांकां विश्वास दवरलो की येताच्या काळांत गेल्या एक फूल आमी एक्युजाक धरून ते आमी काम सगळें आमचे केरी रॉबरी जाला पळय आनी कितें दुकानां फोडला पळय तेंचे सोक्ष मोक्ष लायतले म्हणून आमकां वांयगणकर सरान तशें आश्वासन दिल्लें की आमी तांकां एक्युजाक धरतले आनी हाडटले। पूण तेंचे जो इतलो रात दीस जे काम केलां पळय तेंची जी टीम जे मिरज म्हूण बेळगांव कर्नाटका तो एक्यूज असो एकाच जाग्यार खंय स्टील एक दीस असो होल्ड करिनासलो आनी खरोखरच एक अभिनंदन करपाची की गरज आहा की तेंच्यांनी जे आपलें काम केलां पळय पुलिसेन ते एक अभिनंदन करता। हांव केरीच्या सगळ्या लोकांकूय सांगूंक करता आनी जे कंप्लेंट सगळ्यांक तेंच्यांनी की पंचायतीचेर सुद्दां आमचे की पंचायत कितें करिना म्हणून सांगलेलें की हांवें तांकां विश्वास दिलो की आमी तेज्या एक्यूज आहा तेच्या फाटल्यान पुलिसान आमकां आश्वासन दिलें की धरतले पूण आनी आयज तेंच्यांनी काम केलां आसा आनी आमची केरी पंचायतूय खूब ताका सहकार्य करताले आनी कितें आसलेलें अपडेट म्हज्या कडल्यान घेताले आनी हांव सगळ्यांक सांगता की तेंच्यांनी आयज चोर धरून आनी आमी केरी पंचायत तेंचें फूल अभिनंदन करता।